आनी भयणीनो, फिरगजेंत सेवा दिवच्या दियोकोन सहाय्यक ह्या जाका सांगाता दियोकोन विलियम आमच्या मदें गात आसात. आयतारांचे येवचो बाप हेनरी सिक्वेरा आसा. तशेंच प्रधान ह्या जाक जावन आमच्या सांगाता बाप एंटनी शेरा आसा. हांकां सुमेस्तांक तुमच्या नांवान फिरगजेच्या नांवान मोगाचो पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. भाऊ बहिणीनो, येदळूच प्रस्तावनांत आमी आयकलें येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां नवें जिवीत दिता आनी ह्या मरिफात आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवट आनी बरेपण हाडटा म्हणून आज ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी त्याच येवकरिस्तांतल्या जेजूक स्विकार करतले. हांव परगट रितीन ताका मान आज आमी केला आनी आतां ह्या मिसा वेळार ताका आमी स्विकार करता आसतना तोच जेजू आमचे थंय येता, आमचे संगी रावता आनी ह्या मरिफात आमचे थंय नवेपण या बरेपण हाडूंक तो प्रेरण दिता. तर आज उक्त्या मनान त्या जेजूक आमी स्विकार करया, बऱ्या मनान आमचे थंय ताका आमी जागो दिवया आनी ताच्या कृपे मरिफात आमचें जिवीत बदलूंक, बरें करूंक, सुदारण करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागया. जायते फावटी एकवट बांदून हाडच्या बदलाक जेजू थावन आमी पयस रावल्या, आमच्या कुटुंबांनी बेजारा एक कारण जाल्या, एकामेका बरें करच्या बदलाक आमच्याच स्वार्था खातीर आमी वावुरल्या. तर आज सोमयाच्या स्पिरिता विरोध केल्ल्या खातीर पश्चातापावया, बोगसाने मागया आनी सक्कड आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत म्हज्या वंशजां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. सोम्या देवा देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमचे मागणे मानून घे,
पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुयाम. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जॉर्दन न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुर्बायेचो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावोवंक करपा दी आनी येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमी सदांच एकवटून नव्या जिविताच्या स्पिरितान जियोवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या या प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे ते म्हजो आत्मो संतोसता, ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो, तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चंचलेलो चिवो तो मोडचो ना, मिनमिनती वात तो पालवोवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो, पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताच्या शिकवणेची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वेस्परान तुका नीती पसत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंतकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरलां. देवाचें उतार घे. सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आणि पदवी ताची एकल्याची समोण हरसिया. ताच्या नावाक फावो ती महिमा दिया. ताचे पवित्र सत्रे मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निसाकी घणघणीत वै गंभीरायेन गाजता तासो ताळो. सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वाद दिता. महिमेचो देव घणघणता ताच्या मंदिरांत
सकना सोहो एकच नाद गाजता महिमा सर्वेस्परान दर्या सागरावैर आपले सिंहासन मांडला सासनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वाद दिता धर्मदूताच्या कृत्यांतले वसाप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणात जुवावन स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलियान सूर जावन आख्ख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नाजारतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो देवाचे उतार हें देवाचे वडुपकार Alleluia 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 सर्वेस पोराचे Alleluia सर्वेस पोराचे Alleluia 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 सर्वेस पोराचे Alleluia Alleluia प्रसृची पिंड्या प्रस्वादी उतरांजिनी जाव मोलादी लाभो अमर जीवी Alleluia 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 सर्वेस पोराचे Alleluia Alleluia सर्वेस पोराचे Alleluia सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिवीत आसो उंडो म्हजे सरशेन येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच थाणेवचो ना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मनिनात बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशेन येतलें आनी म्हजे सरशेन येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाणे दिसा ताका हांवें जिवंत उठयचंय म्हणून पुताक देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळचय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवूय तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता तेणे वाटेन येता आसतना
वाट सुरुंगार आयिल्ली हांवें पळयली. बॅनरां घाल्यांत, बावटे घाल्यात, आनीक मुखार येता आसतना सोबाय आनीकी चडली. हांगासर पेंटे बिकते रिक्त आसतना सगळ्यांनी लायट वीज दिवे घाल्यात. जायतो खर्च आमी केला. मस्त खर्च करून आज पुरशांवार पयस्तावन हांगासर पर्यंत आमी आयल्या. येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करचो. आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूक पुरशांवार खाण घेवन आयल्या. परगट रितीन ताका आमी आज मान केला. आनी हांगासर आतां सक्कड सांगाता मेळून त्यात येवकरिस्तांतल्या जेजूक ताणें भेटयिल्लें बलिदान भेटोवन ताचे थंय एक पोटोवंक आमी आज प्रयत्न करता. इतलो केल्लो खर्च वेबाड जायनाये. इतलो बायलो श्रृंगार बायला श्रृंगारांतूच ताकेर जायनाये. आज कितें म्हणी एक बदलावून ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखांतर आमचे थंय जावंक जाय. ती कसली बदलावण अशी कशें ती बदलावण जायचे ह्या विशयान थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. बाप्तिस्माची जेजूनय बाप्तिस्म काण गेल्लो. आयच्या पयल्या वचपांत ताचें पवित्र स्नान घेतिल्ल्या त्या सोडवणदाराचें मिसांव कितें गे म्हणून आमी आयकलें. म्हळ्यार तो पवित्र स्नान घेवन उपरांत ताचें मिसांव सुरू करता म्हणलें हें चिंताप आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. त्या दिसा ताणें पवित्र स्नान घेता आसतना जुवान ताका पवित्र स्नान दिल्ल्या वेळार घडिल्लें घडीत आमकां मस्तुपोटी आयकून आमी जाणाव. कोणाचो गी एक ताळो आयकलो काय न्ही? कोणाचो गी एक ताळो आयकलो काय न्ही? कोणाचो? बापाचो ताळो आयकलो. बापाचो ताळो काले म्हणून आयकलो? हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका तो मानवाला. कितलीं बरीं उतरां पळया. सर्गीच्या बापान म्हणचें हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. आनी थंयसर पवित्रोत्म पारव्यार उपार देवून आयलो म्हणलेंय आमी आयकलां. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां गे? ना. मागीर बारीक कुरवून सांगलें सक्टां की पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमकांय हांगासर आशिल्ल्या आमकांय हर एकल्याकी पवित्र स्नान मेळ्ळां. पवित्र स्नान मेळिल्ल्या वेळार आमचे थंय कांय म्हणी इल्ली बदलावण जाल्ली गी जायचे गी. पवित्र स्नानांत कालें मेळ्ळां आमकां. जेजूक देवान कालें म्हणलें हो म्हजो मोगाचो पूत. जर पवित्र स्नानांत आमी घालून जाता आमी देवाची भुरगीं जाता. सक्कड आमी सक्कड देवाची भुरगीं जाता. ल्हान आसतलीं जावंक पुरो. आमकां त्या दिसा समजोवना जावंक पुरो. उपरांत आमकां तें समजयलां. पूण आमकां ल्हान आसतना 4 संगती सांगल्ल्यो पवित्र स्नाना विशयांत. पवित्र स्नान घेतल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. पवित्र सभेचे सांदे जाता. आमी आमच्या सैमाचें पाताक बोगसता आनी सर्गीच्या राजाचे दायजी जाता म्हणून 4 संगती शिकयल्ल्यो. आजुनूय उडासात म्हाका. अशें आमी उडास दवरी जाय. आमी त्या दिसा देवाची भुरगीं जाता. त्या दिसतावन देवाची भुरगीं जावन आमी जियोंक आसा. पवित्र सभेचे सांदे जाता. कित्याक आमचें नांव त्या दिसा रेजिस्ट्राचेर बरयतात. आमकां एक नांव दितात आनी त्या दिसा पवित्र स्नानाचें दिल्लें तें नांव बुकांत एंट्री करतात. ताचे उपरांत आमकां सैमाचें पाताक आमच्या तकलेर इल्लेशें उदक वतून सैमाचें पाताक आमचें धुवन वेता आनी त्या मरिफात आमी सर्गीचे दायजी जाता. ह्यो 4 संगती पवित्र स्नानाचें तें एक नवेपण आमचें थंय आमी उडास दवरया. आज जेजू देवाचो पूत पवित्र स्नाना मुखांतर मात्र न्हय, तो सुरवेर तावन देवाचो पूतच. पूण आमी सक्कड त्या पवित्र स्नाना मरिफात देवाची भुरगीं जाल्या. आतां जेजू देवाचो पूत ह्या देवाचो भुरगो म्हणया. तूं आनी हांव पवित्र स्नान घेतिल्ले वरवीं देवाचो भुरगो ह्या देवाचें भुरगें. हें कशें की हेणे देवाचो पूत ताणें पवित्र स्नान घेतलो. आमी पवित्र स्नान घेतिल्ले वरवीं देवाचो पूत ह्या देवाची धूव. जेजू आनी आमी
देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत अशें म्हणटा की देवाच्या योजनांत व्हडल्या योजनांत ताच्या एका व्हडल्या कुटुंबांत जेजू क्रिस्त मालगडो भाऊ आनी आमी सकड ताचे सांगाता भाऊ भयणी म्हणटा कितलें बरें चिंता पळया जेजू क्रिस्त मालगडो भाऊ आनी आमी सकड ताचे भाऊ भयणी धाकटी भाऊ भयणी आमच्या घरा कशें एक मालगडो भाऊ आसूं न्हू आमी सकड ताची भाऊ भयणी आसां जाल्यार कशें आमी एक कुटुंबा भाशेन जियेता देवाचें येवजण तें जावन आसा देखून आज हांगासर आमी एका कुटुंबा भाशेन सांगाता मेळून देवाचीं भुरगीं जावन एवकरिस्तांत वांटेलीं जाता एक कुटाम सगळे फिरगस कुटाम भोवशा कांय इल्ले थोडे जाण सैरी आसूंक की पुरो आमी सकड एक कुटाम म्हणलें चिंतून जेजू मालगडो भाऊ देव आमचो बाप जेजू मालगडो भाऊ आनी आमी सकड ताची भाऊ भयणी एक कुटाम जावन हांगासर हे एवकरिस्ताचें बलिदान आमी आज भेटयता पण आज एवकरिस्ताचो संभ्रम आमी चलयता थंयसर उतरां घाल्यात न्ही कालंगल्यांत पण म्हाका सेवता पळय एवकरिस्तांतलो जेजू ताणें सांजुओचो वांजेल तुमी वाचलो जाल्यार 6व्या अध्यायांत हें चिंताप बऱ्या रितीन आमकां दिता ताणें 5000 लोकांक वाडयल्लें उंड्या मासलेचें जेवण वाडयल्लें जेवून दादोशी जाले लोक आनी दादोशी जावन ते भायर सरून गेले येणे जेजू आनी ताच्या शिशी भायर सरून गेले 2 इतात आनी एका तडीक उतरून गेले पण दुसऱ्या दिसा पळयतना पुरो लोक तेणे गुवोवन जावन आयला ताचे हरशीन आनी जेजू कळटा काल्याक आयल्यात गे म्हणून आनी जेजू म्हणटा काल्याक आयल्यात तुमी काल उंडे आनी मासली हांवें वाडलें देखून आज आयल्यात गे थोडे फावटी तशें जाता आजुनी जाता खंय कडेन नोव्यान आसा जाल्यार इल्लें वाडटात जाल्यार जायतो लोक येता थंयसर तुमी न्ही दुसरे ते दुसरे तशेंच घडलें जेजून तांकां जेवण उंड्या मासलेचें जेवण वाडलें देखून दुसऱ्या दिसा ताका सोदून आयले आनी त्या दिसा जेजू तांकां पळोवन विचारता आनी सांगता नाश जावच्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय नाश जावच्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय पूण सासणीक जिवीत दिवचें तसल्या खाणाक तुमी वावरी जाय काल दिल्लें उंडो आनी मासली तें कांय प्रयोजन ना नाश जावचें कान तें कांय प्रयोजन ना पूण सासणीक जिवीत दिता तें खाण तुमी काही जाय म्हळ्यार उपरांत तो ह्या एवकरिस्ताची बरी शिकवण तो दिता आनी तो म्हणटा हांवूच तो उंडो सर्गीन तावन देंवोवन आयिल्लो हो उंडो कोण खाता तो सासणाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव तो दिता उंडो तें म्हजेंच मास पळया कनेक्शन पळयात आं हांवूच तो उंडो खंय तावन देंवोवन आयिल्लो हॅलो हां हांगा हात घेवन उतर म्हाका हांवूच तो उंडो सर्गीन तावन देंवोवन आयिल्लो हो उंडो कोण खाता तो सासणाक जियेतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्या खातीर दिवचो उंडो तो म्हजेंच मास पळया कनेक्शन घालें पळया सर्गीन तावन आयिल्लो आनी हांव सासणीक जिवीत तुमकां दिवचो आनी तुमकां दिवचो तो उंडो म्हजेंच मास निमाणे दिसा निमाणे ब्रेस्तारा दिसा जेजून तेंच केलें आतां तूं उंडो काडून घालें म्हणलें ताणें ही म्हजी कूड म्हणलो तो हांगासर तो आसा आनी उंडो काडून घेता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड कलसेंत वायन काडून घेता आनी म्हणटा हें म्हजें रगात खुर्सार निमाणे शुक्रारा दिसा तित्साची कूड तुज्या आनी म्हजे खातीर समर्पण दिता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे खातीर समर्पूंची आनी ताच्या कुडींतले एक एक तेंबो रगात समेत देंवता आनी तो म्हणटा हे रगात तुमच्या खातीर हांवें वारावचें आनी आज ह्या एवकरिस्ता वेळार तेंच आमी करता आनी म्हणटा आमी ही म्हजी कूड तुमचे खातीर भेटोवची हे रगात तुमच्या खातीर हांवें समर्पूंचें तर ह्या एवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना त्याच उंड्या रोपार जेजूक आमचे थंय आमी स्विकार करता कोण म्हजें मांस खाता आनी रगात पियेता ताचे थंय हांव रावतां आनी तो म्हजे थंय रावता खंय म्हणी अणभव जाला गे तो कुंभारकान येवन खंय म्हणी तो अणभव जाला गे काले म्हळें जेजून कोण म्हजें मांस खाता आनी रगात पियेता हांव ताचे थंय येता आनी तो म्हजे थंय येता कुंभारकान गेला मग
हाच्या पयलें खंयच्या एका दिसा म्हणी तो अनुभव जाला गे तुका जेजू म्हजे थंय आयलो म्हणून कसो अनुभव जावचो हांवें घालें गेलां आतांचीं घरां पयलींचीं घरां न्ही आतांचीं घरां बरो आसात पळया पयलींचीं घरां मुखलें दारी उक्त्यांच फाटलें दारी उक्त्यांच आसतालें मनशां तेणें गोणूच आसतालीं घरांत आतांचीं फाटल्यानय बीग मुखल्यानय बीग मनीस भितर आसा गी भायर आसा गी म्हणून कळना बायल्यान कोणी एकलो आयलो जाल्यार ताणें घालें करीजे बेल्ल मारीजे वय बागेल काडल्यार मात्र भितर अशेंच बागेल काडिना जाल्यार आज तुवें आनी हांवें तशेंच करूंक आसा आमी कितें केलां आमच्या काळजाचें दार भितरल्यान बीग घालून दवरलां आनी जेजू येवन तुज्या काळजाक बोडयता तो जेजू तुज्या जिबेर येवन भितर येवंक तो आशेता तुज्या काळजांत पूण तुवें जर भितरल्यान बागेल उक्तें करूं नाय जेजून भायर तावूनच फाटीं वचचें पडटा आज सादारण मट्टाक आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जावचें इतलेंच सदांच्या सवये प्रमाणे मुखल्या बांकाचो उठून गेलो ताच्या फाटल्यान हांवूय उठून पाते टप्पा पत्तोंजी न्हू देटोंजी नुरतेंगी म्हणटात खंय तशें बायसरून गेलो वचून येवकरिस्तांतले खालेंगी थंय पाद्राबान दिलें आमेन म्हळें खावन गेलें आनी आयलो थोडे जाणात बी जेवण आयले अशें सांतेक आयिल्ले बरी येवकरिस्तांतलो जेजू म्हजे थंय येता म्हणून थानेच आमकां सांगलां आसतना तें सत आमी मानून घेता गी तें सत आमी फात्येता गी येवकरिस्ता वेळार तीं भोगणां आमकां येतात गी आतां ह्या घडये जेजू म्हजे थंय येता म्हणून देखून भक्तीपणान मिसा वेळार ताका आमी स्विकार करूंक प्रयत्न करीत जय देखून तो तांचे उतार कोण येवकरिस्तांतल्या म्हाका स्विकार करता हांव ताचे थंय येवन रावतां देखून सांब पावलान गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 20वें वाक्य सांगिल्लें आसा आज हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता काल म्हणलो सांब पावल आयकोना पुराण न्हीद पडल्या सांब पावल काल म्हणलो आज हांव जियेवना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हांवें इतलेंच करचें मदें मदें सारचें न्हीद पडल्यार म्हाका कळटा जाप येवना जाल्यार न्हीद पडल्या म्हणून अर्थ येवकरिस्तांतल्या जेजूक स्विकार केल्लो सांब पावल म्हणटा आज हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आज हांव जियेना देखून तुका आनी म्हाका काल म्हणटात कशा नांवान आपयतात भायर गेल्यार क्रिस्त हांव म्हणटात हांव क्रिस्त हांव तो जेजू म्हजे थंय एकवटला आनी हांव ताचे थंय एकवटला आनी ह्या मरिफात आज हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणलें चिंताप आज आमी समजून घेजय तर आज आमच्या ह्या जिवनांत आमी येवकरिस्ताच्या पुरशावांत भाग घेतलो भायरतान येवकरिस्तांतल्या जेजू काडले आनी आज हांगा तावन आमी फाटीं येता आसतना त्या जेजूचो प्रभाव आमचेर कसो पडचो पुरशांव इतल्या राखेर जायना येवचो पुरशांव जालो आतां पाटयेचो पुरशांव आसा येवच्या पुरशांव वेळार येवकरिस्त बायल्यान आमी काणयेन आयल्या जेजूक बायल्यान आमी दाखयलो पाटी येत आसतना तो जेजू खंय आसा तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा देखून तो पुरशांव इतल्यार रावना पाटी येताना त्या काळजांतल्या जेजूक आमी पुरशांवार फाटीं व्हरता आनी त्या देखून आमी समजून घेजय जेजू आमचे थंय आसा 3 हंतांनी आमी पळया 3 हंतांनी प्रयत्न करया समजोवंक आज तुवें आनी हांवें स्विकार केला तुजे थंय जेजू आयला जेजून कालें म्हळें कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय हांव येता तो म्हजे थंय जियेता म्हणून आज तुवें त्या जेजूक स्विकार केलाय जाल्यार जेजू तुजे थंय येता म्हळ्यार जेजू आज तुजे थंय वस्ती करता तशें म्हळ्यार तुजे थंय आशिल्ल्या जेजूक तुवें मान दिजय म्हळ्यार तुवेंच तुकाच मान दिजय कित्याक आज हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तें सत तुवें मानून घेतलें जाल्यार आज तुकाच मान दिजय तुकाच मान दिवंक जाता गे जेजून दिल्ल्या उपदेशांक मुख्य प्रधान उपदेशांत 2रो वांटो खंयचो तुवें तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग तुजो मोग केल्ल्या बरी तशें जाल्यार तूं तुजो मोग करताय म्हणून जालें
जेवताय न्ही काल्या जेवताय भूक लागता उदक पियेताय न्ही काल्याक ताण लागता तुजो मोग करना जाल्यार तूं जेवताय जेवी नाही तुजो तुका मोग आसा नेटयताय ह्या नमनेर काल्याक नेटयताय तुजो तुकाच मोग आसा देखून हांव म्हजोच मोग करता देखून हांव सोम्या थंय एकवटलां जाल्यार जेजू म्हाका म्हजोच गौरव म्हाकाच हांवें गौरव दिवंक आज आपोवणें दिता कित्याक जेजू म्हजे थंय आसा तशें म्हळ्यार हांवें म्हाकाच गौरव दिवचो म्हळ्यार क्रिस्ता थंय हांव एकवटलां हांव आनी एक क्रिस्त जावन आसा देखून म्हज्या जिणयेची चाल आनी रीत हांवें बदलूंक जाय कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त तो तूं क्रिस्त देखून भायर येता आसतना तुजी चाल बदलो जाय तुजें उलोवणें बदलो जाय तुजें उलोवणें आनी चाल क्रिस्ता बरी जावंक जाय हाचें दुसरें वाचप तुमी सारक्या रितीन आयकलें जाल्यार जेजू पवित्र स्नान घेतलो आनी ताचे उपरांत तो थंयच्यान भायर गेलो आनी उपरांत हांगा पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत पावलान सांगलें बरी तो बरें करीत थंयच्यान भायर सरलो तो बरें करीत गेलो म्हणून आयच्या जुवांच्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें तातूंत तो म्हणटा पवित्र स्नान घेतलो तो भायर बरें करीत गेलो म्हणून आज पयले हंत जावन आमी भायर येता आसतना हांगातावन बरीं उतरां उलोवचीं बऱ्यो करण्यो आमी आदारूंक प्रयत्न करचें देखून आज जेजू लागीं आमी हे पयल्या हंतार मागया आमच्या जिविताचेर ताणें प्रभाव घालच्या खातीर ह्या मरिफात आमी बरें करच्या खातीर दुसरें हंत आमच्या कुटुंबाचेर खंय येतात हांगातान तुमी मीस जाल्या उपरांत खंय येतात वैगी तशें म्हळ्यार आज घर प्रवेश जाता आसतना तूं घरा भितर रिगता आसतना त्या घरा भितर तुजे सांगाता कोण रिगता जेजू रिगता त्या घरा भितर जेजू रिगता तशें म्हळ्यार तो जेजू तुज्या कुटुंबांत आसा म्हूण जालें लोकां त्या गाणी तुमी जेजूक स्विकार केला आनी त्या येवकारिस्तांतलो जेजू तुज्या घरा भितर येता जाल्यार तुमी एकामेका मान आनी गौरव दिवचो एक घडीत तशें आसा तुमी आयकलां आसतलें एकलो एक फावटी घरा बायल भुरग्यां कडेन लढाई करतालो खंय बाप्पा डॅडी घरान लढाई करतालो खंय लढाई करनच जोर करनच बायले की मम्मी की जोर करता भुरग्यांक की जोर करता सगळ्यांक जोर करता जोर करतना सडन उगडास आयलो ओ आयतार ही गरजेडे मीस आसले मीस वचूंक का म्हणून मागीर आतां आमी मिसाक या सकडी कालें जाल्यार पळया खंयच्याक फाटी येता मागीर तुमकां बुद्ध शिकयता म्हणलो खंय खंय वचोंक बाय सरलो मिसाक न्ही मिसाक गेल्ल्या वेळार कोणा संगी एक वडता फाटी येवन कालें करता जसो आदी तसो आतां मागीर घालें येवकारिस्तांतलो जेजू येवन दी ग्रोट्टोंतली मोरी येवन दी आजापांचो सांब बस्त्यांव येवन दी आमी मात्र जसो आदी तसो आतां आनी सदां आमेन म्हणना ती आनी एकलो आसलो खंय बरो करना अशें शर्मा आयकोन म्हणालो खंय आस्तावन हांव सरोप येना आस्तावन ना सोडलें हांवें बाय सरून गेलो निर्धार घट्ट निर्धार हांगातान बाय सरून येणें देंवून गेलो वता येताना एक बारा अशें पळय लागलो ना हांवें निश्चय केला खंडीत पियेना म्हणालो खंय एक सुमार अर्दें पारलांक मुखार गेलो खंय रावलो खंय रावून हांव जिखलो हांवें आज भार उतरोवन मेटां उतरोवन आयलो तर हांवें आतां सेलेब्रेट करी जाय म्हणालो फाटीं गेलो खंय परतून थंय वचून पिवन आयलो आमचें जिवन सादारण तशेंच गी निर्धार आमी करता हांगासर फाटीं घरा येता पर्यंत उडास आसत गी काल निर्धार केला म्हणून जेजू आमच्या संगात येता म्हणलो उडास घरा भितर रिगतना उरात की तो देखून आज उडास दवरया जेजू आमच्या संगात आसा आनी आमच्या हर एकल्याच्या घरा भितर तो येता तर कुटुंबांत एकामेका मान दिवया कुटुंबांत एकामेका समाधान दिवया संतोश दिवंक प्रयत्न करया तें एक मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी तिसरें पयलें म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत दुसरें म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत आनी तिसरें आमच्या वाड्यांत वाड्याच्यो जमत याद गे तुमच्यांत हो
आसात. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणटात की ताका. वाड्यांत आयिल्ले तक्षण सामान्य जावन आमी एकंतार म्हणटा आनी ते एकंतार सामान्य जावन खंयचें म्हणजे एका काळजाची एका मोनाची जावन संतोषांजी येवया एका कोण सामान्य जावन कितलीं जाणां आसतात तीं 15 20 25 उरलीं आत तीं 2 काळजाची गे लंगी म्हणटा बाय पाट सवयर आनी पाट येतना आमी आमच्या इतल्याक येता हे सवयेच्या बळान जाता आमच्या थंय देखून आज आमच्या जिवितांत कांय इल्लेशें बरेंपण वाड्यांत करूंक जाता गी. वाड्यांत कळलें कर्मां बरेंपण करचें ओरयांत तर ओरया कापुची शेजारच्या पळयल्यार जायना गुरकाराक थोड्यांक पळयल्यार जायना प्रतिनिधीक पळयल्यार जायना मागीर बरेंपण जावचें खंय. देखून आज आमच्या वाड्या भितर सरता आसतना आमी कांय इल्लें बरेंपण करीचें जाल्यार कोणें मोन करीचें विगारान. एक मॅसेज अशी आसा मॅसेज अशी सांगता की इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एक्सटर्नल फोर्स लायफ एंड्स. इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम विदीन लायफ बिगिन्स. एक तांती कोंबी तांती एक ऊब दिता आनी ते तांती भायर तावन पुटयलें जाल्यार पील येना भायर मरता. पूण एक तांती भितर तावन तें पील जावचें आसलें ताच्या त्या ल्हानशा बुंचींत इल्लो वांटो पिठो करून तें ओपन करच्या स्थितीर आसा जाल्यार थंय जिवीत उब जाता. आज आमच्याय काळजांनी तो जेजू आसा आनी आमच्या काळजांत ताणें जायतें बरेंपण वंपलां आसा थंय. तें बरेंपण भायर हाडिचें जाल्यार तें भितर तावन भायर येवंक जाय. म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत आनी म्हज्या थंय बदलावण जायचें जाल्यार तुवें आनी हांवेंच मोन करीत जाय दुसऱ्यांनी कोणें मोन केल्यारय जायना. देखून आज आमी ह्या येवक्रिस्तांत भाग घेत आसतना हर एकल्यांनी आमी आज चिंतूंक जाय कसलें बरेंपण आमी करयेत. राग येता गे तुका हें नासतना मागीर मनीस न्हय जेजूकी राग आयिल्लो तशें म्हणून ताणें कोणाकी मारूं ना. एक पटी मात चाबूक धरून काणयेन गेल्लो म्हूण मारामारी केली गी ताणें. राग ताका येयला देखून राग इल्लो उणो करूं येत की आमच्या जिवितांत राग इल्लो बरो करून इल्लोसो मोग चड करियेत गी. मोसोर आसा गे मोसोर इल्लो उणो करून इल्लेशें बरें मोन पेल्या थंय दाखोवयेत गे. पिट्टाशें आत गे इल्लेशें मोन बदलोवन आमी तिके उदारमणाचें जावयेत गे. व्हडपण चिंतेल्यांनी गरव्यांनी इल्लेशें सदेपण दाखोवयेत गे कलतेपण दाखोवयेत गे. लढायेचें पट्ट थोडे बटीं ये बा त्या मनशाक पळयतनाच येवच्योच लढाय करूंक कांय इल्लेशें मोगाचें बरें वातावरण हाडयेत गे जिविताचें बदलावण तें. देखून आज आमी सक्कड हांगासर येवक्रिस्तांतल्या जेजू तें एकवटतना त्या जेजू लागीं आमी मागया आमचें तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलूंक नवें करूंक नव्या स्पिरितान भरूंक आनी तशेंच ह्या मरिफात आमच्या कुटुंबाचें जिवीत नवें करूंक आनी ह्या मरिफात आमच्या वाड्यांतलें जिवीत सांगातपण बरेंपण आमी बांदून हाडूंक एका काळजाची एका मनाची आमी जावंक आनी अशें देवाचीं खरीं भुरगीं जावन जियोंक आमकां सदांच आदार दी म्हणून आज प्रत्येक जावन येवक्रिस्तांतल्या जेजू तें एकवटतना आमी मागोवया आनी सक्कड आमी सांगता म्हणया सत म्हणटा देवाक सर्वपिता बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र वरवी गर्भे संभवलो अवकार मगेतां जन्मलो पोंच पिलाताक कसले ताका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्ववेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पात्राचें मोक्षाने कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप जावन आसा
आनी आमी ताची मोगाची भुरगीं मोगाच्या भुरग्यांनी आपल्या बापाय लागीं मागिल्लें सकयल मोगान तो दिता. त्या बाबतींत आज आमची मागणी प्रार्थना देवा मुखार दवरया. पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी जेजू जिविताचो उंडो पवित्र येवक्रिस्तांत आदारासा म्हणून वळखून सगळ्या क्रिस्ती परजेक येवक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती सांगाताच्या वावरान तुजो आदार लाभय म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समाजाच्या सर लायक मुखेल्यांनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन नवी समाज बांदून हाडच्या वावरान तुजो सांगात लाभय म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. हे कुटुंब जावन जेजू जिविताचो उंडो सांगाता जिवंक प्रेरण म्हणलें सत समजून घेवन विविध कारणांक लागून जेजू जिविताच्या उंड्यातून पयस जिवनच्या सर्वांक जेजू जिविताच्या उंड्यात थंय हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फेरगचेंतल्या सर पिडेस्तांनी प्रायवंतांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक धैर्य आनी सोंसणीकाय फावो जावन जेजू जिविताचो उंडो सदांच सांगात आनी बरी भलायकी दिवन संतोषान जिवनचे बाग फावो करून दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. दिसपडत्या ग्रासा खातीर तशेंच कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दर्यांत न्हंयत गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक जेजू जिविताचो गुंडो भरोसो दिवन ताका सर आपयांत राखून तांचें जिवीत कृपेन भरलेलें जावं दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाच्या संद्यांनी जेजू जिविताच्या उंड्याते आकाशी जावन जेजू जिविताचो उंडो सांगाता जिवंक प्रेरण म्हणलें समजून घेवन पवित्र येवकारिस्तान उर्बेन आनी भावतान वांटो घेवंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या आत्मीक गरजां खातीर निस्वार्थी सेवा दिवच्या फिरगजीच्या विगाराक सहाय्यक विगार दियोकोन सर्व धर्मीक भयणींक तशेंच लायक मुखेल्यांक तुजो सांगात दी. तशेंच आज हे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवच्या मनादीक अँटनी सेरा बापांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू जिविताचो उंडो सुवार्ता परगटच्या वावरान सदांच तांकां धैर्य आनी बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देवा मुखार आमी दवरया. मोगळा सर्गींच्या बापा आमची सकड मागणी आज तुजे मुखार दवरतना आमचें जिवीत तुका आमी समर्पण दिता हांव. ह्या मिसा वेळार तुज्या पुता थंय आमी एकवटूंक ताच्या सांगातपणांत आमी सदांच जियोंक आनी एक मोगाचें समाधानाचें वातावरण कुटुंबांत तशें वाड्यांत बांदून हाडूंक आमकां सगळ्यांक तुजो आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Krista kudla baitai Vainata jeragatam kaditai Deivika nanam kana doskatai Sergi nirvidain
आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कनवळ्या बापा तुज्या परबयाच्या पुताक प्रगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया कर्ण सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी फाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटवणी बदलून ताच्या कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोन दीत हे आमी मागता आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हणून ताका सत म्हणूंक सर्गार्तांव तुजो थाळो तुवें आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपार तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें परगटलें. आनी दुर्बळ्यांक सडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पित हांव.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फसळीत मुखामळ पळय फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांव मरे देवाची माय संगती भगेन सुजयती सोपती भगेन दंदुतां सांत सभेस्त्यांव आनी सर कळ्ळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत वस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. तोच तो आज आमच्या काळजांनी येवचो आमचें जिवीत नवें करूंक प्रेरण दिवचो. ताच्या जेवणाक आयिल्ले आमी सुमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान म्हज्या भरलें काळीस मोगान तुज्या जेजू तूं राव जिणयेन म्हज्या भर तूं
तुझ्या जिविताचो आमकां दिताय सर्गी देण्यान तुझ्या दादोस करताय चिनये पयना तूं सांगातला पयताय विशेवाच्या बंदराक वन पावयता Thank you.
तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवें. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಎರಡು ಆಡಮ್ ಕುದ್ರು ಕೊಪೆಲಾಂತ್ 1600 ರೇವೆ ವೈಲ್ಯ ಮಾಗ್ನ್ಯಾ ಸಲಾಂತ್ 990 अशें 26,192 जमो जाल्यात. तुमकां देव बरें करूं. भोव अर्था बरीसो शिस्तेचो संभ्रम आयचो कोंप्रीच्या ह्या संभ्रमांत मिसांत वांटेली जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्या तशेंच अर्था बरीत शर्मावन दिल्ल्या आमच्या मंगळूर दियेसीसीच्या कातोलीक विद्या मंडळीचो कार्यदर्शी मानादीक बाप अँटनी सेरा हांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेंतले शिक्षण संस्थे 16 वर्सांत ते आमकां जायतो आदार दितात पाठिंबो दितात तांचो आभार मानता. हाच्या कोंप्रीच्या संभ्रमांत हांगासर हजर आसात. हांगासर दियाकोन आमचो स्टीवन ताच्या उपरांत फटाफट म्हजो पयलो सहायक जावन आसलो बाप रोहन आतां आमच्या गवळी बापाचो कार्यदर्शी बाप संतोशाची तुमकां वळख आसा. बाप अँटनी सराक आतां हांवें देव बरें करूं म्हणे. बाप हेनरी सिक्वेरा हर एक आयतारा 11 वरांच्या मिसाक येता. बाप एडवीन आमचो प्रांशुपाल बाप वल्ली पिंटो निर्मला कोमेंताचो चापलेन आमच्या गरजे आकांता वेळार हर एक पटी कुमसाराक मिसाक तो हजर आसता आनी त्या खुशीन आसा राणीपुराचो दियाकोन विलियम आमच्या दियाकोन स्टीवनाचो सांगाती तांकां बऱ्यो करून ताळयो दितात गे. बापानो दियाकोनो तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. कोंप्रीच्या आयताराचें हें सगळें कार्य बऱ्या तरान 16 वर्साक तुमी सर्वांनी सहकार दिलो आसा. पयल्या सुवातेर तुमचो फिरगजगारांचो हांव उपकार आठयतां. प्रत्येक जावन आज मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक प्रधान याजक जाल्या मानादे बाप अँटनी सेरा आनी सांगात दिल्या सर याजकांचो दियाकोनांचो आमच्या ब्रदरांचो 3 कॉमेंतांच्या धर्म भयणीचो गवळी परिशद आर्थीक मंडळी आध्यात्मिक समिती आमच्या फिरगजेची गायन मंडळी आनी तरबेती दिल्ल्या फेल्सी मोंतेरो विविध रितींनी आज आनी सदांच सेवा दिवच्या CLC ICYM YCS SSVP कातोलीक सभा लिजन दुखी सायबीची सोडेलिटी स्त्री संचलन भुरग्यांची सोडेलिटी वेदी सेवाक इगर्जेच्या वाठारांत आनी सगळ्या मार्गाक डेकोरेशन केल्ल्या सर्व वाड्याकारांक आनी संघटनांक आडम कुद्रू कोपेलांत आनी आडम कुद्रूच्या परिसरांत मांडावळ घाल्ल्या कोपेलाची समिती जाग्याची समिती 5 वाड्यांचे गुरकार प्रतिनिधी आनी लोक पुरुषांक कमे वदकसून दिल्या डियाल जर्मी रेमंड डिसोजा आनी फेलिक्स डिसोजा पसाकुरुल TV अब्बाका TV CCN TV तशेंच आमचे प्रेस रिपोर्टर्स आनी फोटोग्राफर्स प्रत्येक जावन पच्चू डेम्मी नेल्लू जॉन व्हिडिओग्राफर्स मेस्कॉम पोलीस सिब्बंदी उल्लाल नगरसभेचे सिब्बंदी आमच्या बँडाच्या मालक आनी बँडाच्या स्पॉन्सर्स आनी बँडाची अरेंजमेंट्स केल्ल्या लुकस डिसोजा सोजा साउंड्स लायटिंग आनी डेकोरेशन पुरुषांक वाहन आनी साउंड सिस्टम दिल्ल्या रोशन डिसोजा सुनील वेगास डियल जर्मी जोझफ मोंतेरो आडम कुद्रुंत पुरुषांची वाट नितळ केल्ल्या रोजारियो फ्रेंड्स आडम कुद्रुंत JCP आनी मेशीन दिल्ल्या कॉर्पोरेटर वीना मंगळा नोवेनाच्या दिसांनी लायटिंग स्पॉन्सर केल्ल्याचो मुद्दम रावल्ल्याचो विविध रितींनी आर्थीक कुमोग दिल्ल्याचो कदेलान दिल्ल्या निर्मा शामियाना हिलरी कुटीना प्लॅटफॉर्म दिल्ल्या आवरेल सेक्रेड आर्ट शामियाना LED TV स्क्रीन ऑपरेट करच्या विनोल मॅकलिन आनी एल्सन लितुर्जी सोलोवन येयल्ल्या गवळी परिशद कानिको हाडिल्ल्या संघटनेचे मुखेली गर्नाळी दिल्लो जॉर्ज लोरेटो मिर्नियम पावल आनी ताचे संगाती ऑफिस स्टाफ शांती ज्योती फ्लोरीन दुलसीन सुनील सिसिलिया इलेक्ट्रिशियन रोशन पुरुषांक शिस्त सांबाळूंक आदार दिल्या कातोली सभेचे सांदे थंड पिवण्याची व्यवस्था केल्ल्या मारिया गेम्स टीम उळ्ळालो होयगे पियोचे उदक दान दिल्ल्या स्टार एंटरप्राइजेस सो मालक पवित्र काळजा वाड्याचो राजेश जॉय अनिल डिसोजा क्वेंच वॉटर सप्लाय मिसाची वेदी सोबयलेल्या बेतेल आनी निर्मला कोमेंताचे धर्म भयणी ऑल्विन रोड्रिगस मार्सेल डिसोजा आनी पॉल डिसोजा आल्तारीचे बॅकड्रॉप तयार केल्ल्या आनी पुरुषांचे वाहन सोबयल्या सुपर डेकोरेटर्स पार्किंगाची व्यवस्था करूंक आदार दिल्ल्या CLCचे सांदे लितुर्जी वेळार शिस्त सांबाळूंक आदार दिल्ल्या गुरकार प्रतिनिधी तशेंच एवकारिस्ताचे विशेष म्हणयारी विविध जाग्यांनी बॅनर रंगल्ल्यांक फुगेट्यो मारिल्ल्यांक फर्स्ट एड दिल्ल्या निर्मला कोयंताच्या सिस्टरांक CCN लायव्ह टेलिकास्ट करूंक कुमोग दिल्ल्यांक विशेष जावन जिप्सन मोंतेरो
जोझफ मोंतेरो, अनिल डिसोजा, प्रकाश डिसोजा, सुपर डेकोटर संगी वावर केल्लो रुडी डिसोजा, फेस्तासो मानीक हांको तयार केल्या मानीक संपादक मंडळीक, पुरुषांची सोबाय सोडूंक सांगात दिल्या पयल्या कुंभाराची भुरगीं, वेदी सेवाक, पापल बावट्या हातीन घेतलेल्या वाड्याचे प्रतिनिधी, दामासोचे सत्र धरल्या गुरकारांक आनी पुरुषांक सर्वाय रितीची सेवा दिल्या तुमकां सर्वांक, सर वाड्यांच्या व्हॉलंटियर्स, पोलिसांची आनी हेर परवणग्यो हाडिल्ल्या हेरल्ड डिसोजा, जेरल्ड डिसोजा, जोझफ डिसोजा, बॅझिल डिसोजा, विना, कदेला मांडून दवरूंक आदार दिल्ल्या फिरगज गवळी परिशद, अपोस्तोली संघटना, पीरजेत रामुल्यांचो बँड स्पॉन्सर्स, लायटिंग स्पॉन्सर्स, रोड लायटिंग स्पॉन्सर्स, बॅनर स्पॉन्सर केल्ल्यांचो, बॅनर तयार केल्ल्यांचो प्रत्येक जावन राहुल एडवर्टायझर्स, हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, धन्य देवाची विंसणार आशिर्वादां मागता. आमकां हॉलाक सगळें वर्स तुमी दान दिवन आयल्यात. ह्या हप्त्यांत दान दिल्ल्यांची नांवां थोड्या वेळान हांव वाचून सांगतलो. पूण आमच्या फेर्गज फेस्ताच्या संदर्भी परगट करच्या मानीक अंक्यार येदोळ हॉलाक कोणें दान दिल्लें आसा तांची नांवां आमी फायज करतले. हांव देखून तुमकां कोणाय की नांवां मानीक पत्रां काणसूंक जाय जाल्यार फाल्यांच्या दिसा सांजे पर्यंत तुमची नांवां कुडसूंच्याक अवकाश आसा. आमचो हायस्कुलाचो हेडमास्टर सिरील सर आसल्यार देखून ताका मुखार आपयता एक गडी भर. तो मुखार येता आसतना येवच्या आयतारा आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. त्या दीस गरजेवंतांक सकाळीं 6:30 वरार एक मीस आसतलें. फेस्ताचें संभ्रमीक मीस सकाळीं 10:30 वरार आसतलें. नोवेनाच्या दिसांनी विशन पॉल सभेचे इगर्जेच्या वाठारांत आशिर्वादीत केल्ल्यो वाती वांटतात ते मोलाक घेवंक अवकाश आसा. बेंगलोर तावन ह्या फेस्ता संदर्भी फार्तिकला हाण दिल्ल्या मावरिस डेसाचें कुटाम तशेंच डॉल्फी डेसाचें कुटाम भगवंत लॉरेन्स वाडो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांत हर एका दिसा सांजेर 6 वरार नोवेनाचें मीस आसा. येवच्या शुक्रारा 4:30 वरार विनवणेचें मागणें, 5 वरार कॅरिझमॅटीक मागणें आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान. आनी येवच्या सोनवारा फेस्ताक तयार जावन बेसपाचो संभ्रम आसा. सांजेर 6 वरार मीस आनी मीस जाल्ल्यान साक्रामेंताचे आशिर्वाद आसा. सगळें वर्सभर आल्तार फुलां दिवन सोबोवच्या बाळोक जेजू वाड्याच्या श्री पॅट्रीक डिसोजाच्या कुटुंबाक देव बरें करूं. फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर मडांतरांत कातोलीक समावेश आसा. आमच्या फिरगजेंतली सर संघटना हाका हात मेळयतात. आमच्या फिरगजेंत हांव 20 बसांची विलावरी केल्या. उणें म्हळ्यार 1000 लोक बसांनी वराजे म्हणली आशा. तशेंच तुमची वाहनां घेवन येवयेत. वाड्यांच्या गुरकारा लागीं आमी एक फॉर्म दिला. ताचेर तुमची नांवां, तुमच्या कुटुंबाच्या नांवां, सांद्यांची नांवां तुमी काणसूच्याक हांव विनंती करता. दयेकरून ह्या महत्वाच्या संभ्रमान प्रस्तुत परिगतेंत तुमी हात मेळयचे. तुमी सुमेस्तांनी ह्या मोड्यांतरान चलच्या फेब्रुवारीच्या 2 तारीख चलच्या कातोलीक समावेशांत तुमी वांटेली जाय म्हण तुमच्या लागीं विनंती करता. शर्मान सांगल्या बरी कोंप्रिसो आयतार आनी फिरगज फेस्ताचो दीस कुटुंबांतलो एकवट गट करचो वेळ, सेरसामारांत राज जावचो वेळ हें तुमी मतीन दवरन बरो एक निर्धार घेवन आमचें फिरगज कुटाम भक्तीचें कुटाम करच्याक बळादी करच्याक तुमचो सहकार आशेता. आमच्या फिरगजेच्या युवजांना लागीं एक विनंती. आमच्या इस्कॉलाच्या इगर्जेच्या मैदानार तुमी खेळूंक येतात आमकां मस्त संतोश. पूण सांजेर 7:30 वरांचेर तुमी घरा वचचें. पयलें 6:30 आसली, 7 केली, तुमी विचारल्या 7:30 केल्यात. आतां 8-9 वरां म्हणसर दयेकरून हांगासर रावा नाकात. पूण एक संगत स्पश्ट, आमच्या फिरगजेच्या कातोलीक युवजांक मात्र हो अवकाश. हेर फिरगजांत हांव जावं दी, हेर धर्माच्या भुरग्यांक जावं दी, दयेकरून हांगासर आपोड हाडी नाकात. समस्या जाल्यार आमकां कस जातात. तशेंच इगर्ज आनी इस्कॉलाचें वाठार एक पवित्र वाठार देखून खंयच्याय कारणाक झगड्याक अवकाश जावं नजो. आनी विशेष करून मॅचां करता आसतना झगडी जाती जाल्यार ह्या कसलें हेर पिवान हांगासर येत जाल्यार तसलें परमिशन दिवचें आज तावन बंद करी जाय पडटलें. हें तुमी बरें समजून घेजय आनी फिरगज बांदून हाडच्या ह्या वावरांत तुमी आमकां मोठो सहकार दिजय म्हणून आमच्या फिरगजेच्या सर्व युवजांना लागीं हांव विगार जावन कालतेपणी विनंती करतां. ह्या हप्त्यांत आमच्या हॉलाक आयिल्लें दान उर्बन आयडा डिसोजा फातिमा वाडो 10,000 रुपये, प्रमिला डिसोजा मिनिजेज वाडो 5,000 रुपये, रॉबर्ट आयडा फेरावो पवित्र काळजा वाडो 10,000 रुपये, ॲग्नेस डिकुना सान फ्रान्सिस सावेर पयलो वाडो 25,000 रुपये, रेमंड डिसोजा कॉसेस वाडो 30,000 रुपये, विन्सेंट एल्विना डिसोजा लुड्स वाडो 25,000 रुपये,
जेराल्ड डेसी डिसोजा रोजर माय वाडो 25,000 रुपये, विन्सेंट हायसिंथ डिसोजा सान फ्रान्सिस्को दुसरो वाडो 50,000 रुपये, नावनाका फातिमा पयलो वाडो 50,000 रुपये, डॉल्फी डिसोजा पवित्र काळजा वाडो 25,000 रुपये, मॅन्युअल डिसोजा रुजाय तिसरो वाडो 10,000 रुपये, स्टीफन सुचित्रा डिसोजा लुर्स वाडो 25,000 रुपये, एल रॉनल्ड फेर्नांडीस सान सेबॅस्टियन दुसरो वाडो 15,000 रुपये, गिल्बर्ट डिसोजा सान पेद्रू वाडो 50,000 रुपये, चार्ल्स विरा डिलिमा फातिमा पयलो वाडो 10,000 रुपये, अँटनी वेगस सान रिता वाडो 10,000 रुपये, डॉल्फी डेसा आणि कुटाम सान लॉरेस वाडो 30,000 रुपये, रूडी मारिया मोंतेरो सान थेरेज वाडो 10,000 रुपये, हर्मन जसिंता डिसोजा लुर्स वाडो 20,000 रुपये, हेनरी हॅस्टन डिसोजा सान पेद्रू वाडो 50,000 रुपये, नावनाका सान रिता वाडो 10,000 रुपये. अशें ह्या हप्त्यांत 4,95,000 जमा जाल्यात. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा उमेदीन आनी तुमच्या मार्गदर्शनाखाल आनी तुमच्या परमिशन म्हणल्यार बरी हॉलाचें काम सुरू केल्लें आसा. म्हजी एक आशा, हांगा हांव ट्रान्सफर जावन वेच्या पयलें त्या हॉलाचें काम आखेर करी जाय. कंडी जावन वयलें हॉल 1,000 वयर बसच्या लोकांचें, ताका पाखें घालून तें ह्या मे म्हयन्याच्या आखेरी भितर काबार जालें जाल्यार कंडी जावन आमकां उरलें काम पोंता पावंक साध्य आसा. तुमच्या कुमके वरवीं हें साध्य आसा आनी तुमी कंडी जावन बरें म्हण दाखयतल्यात म्हणली म्हजी पातयेनी जावन आसा. देखून येता त्या दिसांनी तुमी बरें म्हण दाखया. माणिकपत्र तुमचें नांव घालता. येता त्या हप्त्यांत कितेंय दान दिलें जाल्यार पुरवां फेस्ताच्या संदर्भार आमी तें उलो करून सांगतले हांव. देखून तुमी बरें म्हण दाखयचें म्हणून विनंती करता. सिरील मास्टर दयाकर मुखार आमचो सिरील सर गांवान विटला सो आतां बंटवळांत वस्ती करून आसा. ताचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार ताणें एक बरें मोण दाखोवन आमचें हायस्कूल चलोवन व्हरचें प्रयत्न केलें. कन्नड मिडियम इस्कॉलांत आमकां जाय पुरतीं भुरगीं नात तें तुमकां कळीत आसा. फकत 1,000 आसले कडेन आतां 350 भुरगीं आनी हें इस्कॉल चलोवन व्हरूंक मस्त कश्ट. देखून हांव न्हू वर्सा आमी एक आलोचन केलें फॅन्सी फेट करी जाय. उणें म्हळ्यार 5 लाख रुपये उरय जाय इस्कॉला दी जाय म्हणून आमी आलोचन केली. आनी निजाय की 5 लाख रुपये उरल्यात म्हूण सांगूंक व्हरतो संतोश. हांव विनंती करता आमच्या आयच्या प्रधान येजाक बाप अँटनी सरा CBचे सेक्रेटरी ते विटलान ते आशिल्ले. तांणी ही एक 5 लाखांची चेक श्री सिरिलाक आमच्या हेडमिस्ट्रीक हस्तांतर करी जाय म्हणून हांव विनंती करता. सिरील सर तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. तुमच्या सांगात आमी कंडी जावन आसा. हें इस्कॉल बंद जावं सोडिना. तुमकां सहकार दितले हांव. तुमी आमकां तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. तुमकां कांय एक उतार सांगूं जाल्यार अवकाश आसा. मोगाच्या पिरगजगारांनो, येजक बापानो, म्हाका 2 मिनटां तुमी उलोवंक अवकाश दिजे. म्हाका म्हज्या संस्थ्याक आमच्या संस्थ्याक 5 लाख तुमी वट्ट करून दिल्यात. वो तुमचो वावटीचो दुडू जावन आसा. विगार बापांनी आनी सहायक विगार बापांनी सांगाता घालून एक फॅन्सी फेट कमिटी आसा केली. त्या कमिटीच्या सर सांद्यांनी दीस रात वावर करून हे 5 लाख रुपये तांणी जमा केल्यात. तांकां हांव संस्थ्या मरीपात हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सहकार दिवन आसले आदले गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर सांदे तांकांय हांव आभारी जावन आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पिरगजेचे सर संघ संस्थे, कॅथोलीक सभा, विशन पॉल सभा, CLC, CYMO, YCS, स्त्री संघटन, अल्तार भुरग्यांची सोडालिटी ह्या सर संघ संस्थेच्या अध्यक्षांनी आनी संध्यांनी आमकां भरपूर सहकार दिला. तांकां हांव व्हडा अभिमानान देव बरें करूं म्हणटा. वाड्याचे गुरकार आनी प्रतिनिधी आनी सर पिरगजगारां तुमी आमकां हो आयवाज तुमी वट्ट करून दिला. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो हांव उपकार बावडटां. समूह संस्थेचे सर मुखेली आनी शिक्षकेतर वर्ग हांकांय हांव आभारी जावन आसा. हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे 5 लाख रुपये इस्कॉलाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी गळशितले म्हणून तुमकां ह्या संदर्भार हांव सांगूंक आश येता. तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाबा अँटनी सरान सांगल्या संगती पैकी
गुरकारांक आमी कशें चलयता म्हणली एक भोव गरजेची गजाल थोडे फाटी इल्लो मानस्ताप जाता पूण तुमच्या कुटुंबांनी खंयचेंय कार्य जाता आसतना कितेंय मानस्ताप आसूं दी राजी जावच्याक एक अवकाश आनी हर एका कार्याक गुरकारांक तुमी आपोवणे दिजयस हें भोव गरजेचें तुमी स्पश्ट मोतींत दवर जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती. फिरगजबांच्या वावरांत तुमी सर्वांनी दिल्ल्या आदाराक देव बरें करूं. उबे रावन सांज सभेस्त्यांक आमी मान करया. सांज सभेस्त्यांक मागणें सांज सभेस्त्यांव तूं म्हाका मोगासो जावन आसाय दीस घालून म्हजी गालती विनंती आयक. हांव तुजे लागीं हर एक दीस हर एक घडी उलयतां तूं म्हज्या कश्टांत असो म्हाका राखलाय. तूं म्हजो हात धर मुखार चलयता म्हूण हांव हात येतां. तुवें वाट दाखयल्ले कडेन हांव तुजो फाटलाव करतां. म्हज्या कश्टांचे दीस पाशार करूंक तुजी निरंतर सगत म्हाका दी. हांव दुबळो आत्मो म्हजे कडेन तुका दिवंक कांय ना. म्हज्या मोगाच्या सांज सभेस्त्यांव म्हजी गालती विनंती आयक. हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां. आमेन. नामान मोरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुश्चें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. येता त्या सगळ्या हप्त्यांत नोवेनांत व्हडा संख्यान तुमी हजर जाया. सांज सभेस्त्यांच्या बेसा मागून घेया आनी आतां घरावेच्या पयलें सगळीं क्रिस्तांतलो जेजू आमच्या काळजांनी आयला. आमी ताची जिवी तबेरनकलां जाल्या करायत आसतना त्याच जेजू तें एकवटून घरावेचें आमच्या वाड्यांत आमी सांगातपणान जियेवचें कुटुंबांत संतोशान जियेवचें ह्या खातीर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. वसणयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भगवान कुर्साचे कृपेन